फोंडा काँग्रेसीत राजकीय तापमान वाढला। ब्लॉक बसकेत कार्यकर्त्यांनी जीपीसीसी अध्यक्ष अमित पाटकराचेर थेट प्रश्नांचो पावस करीत तुटून पडिल्ल्याची माहिती मुखार आयला। हाचे कारण केतन भाटीकाराचो काँग्रेसीत प्रवेश। भाटीकाराक पक्षात प्रवेश दिताना नेमके कोणाचो सल्लो घेतलो, कार्यकर्त्यांनी थेट विचारले। भाटीकाराच्या घरा भायर अजून उबी आशिल्ल्या मोगो पक्षाच्या अँब्युलन्सीचोय प्रश्न बसकेत मांडलो। आता लेगीत मोगोक निश्ठवान आसात अशें सांगपी लोकांचेर आमी कसो विश्वास दवरूं येता? कार्यकर्त्यांनी हो प्रश्न मांडलो। आमचे कडेन इतलो निश्ठवान कामगार आसतना भायल्या लोकांक कित्याक तिकेट? राजेशा सारखे आमचे कडेन निश्ठवान कार्यकर्ते आसतना भाटीकाराची कितें गरज? इतलेच न्हय तर ह्या निर्णया फाटल्यान सुदीन ढवळेकर आसा काय ना हाजेरय बसकेत चर्चा जाली। कार्यकर्त्यांच्यो भावना स्पश्ट आशिल्ल्यो। भायल्या लोकांक हाडपाचे असल्यार मागीर वर्सां उपरांत पक्षाक काम केल्ल्या लोकांची सुवात खंय? फाल्यां भाटीकार भाजपात गेल्यार जापसालदारकी कोण घेतलो? ह्या सगळ्या प्रस्नांक जाप दिताना अमित पाटकरान 2 दिसांनी ब्लॉक पावंड्यार माणिकराव आनी विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांकडेन बसका घेवन सगळो दुबाव निवळ करपाचे आश्वासन दिले अशें सुत्रांनी माहिती दिला। फोंडा काँग्रेसींतल्या ह्या अशांततायेचे फुडले वळण कितें? निष्ठा व राजकीय घडणेन कोण जिखतलो? काँग्रेस फोंडेच्या राजकारणात नवो अध्याय बरयतलो काय ना हाजेर सगळ्यांचेच लक्ष आसा। काल हांवें सांगिल्लें बरें की केतन भाटीकर मेट अस CLP लिडरूय आशिल्लो। हे शोड इंटेंशन ऑफ जॉयनिंग द पार्टी, बट देन अल्टिमेटली आय हॅव टोल्ड येस्टरडे की काँग्रेस पार्टीन एक प्रथा आसा दॅट वी फर्स्ट ब्लॉक इज दे, डिस्ट्रिक्ट इज दे, सो दॅट वील डिस्कस। की काल सांगला हांवें आज फोंड्या आमची मिटींग आशिल्ली रिगार्डींग संघटन सृजन अभियान जे पूर्ण गोंयभर चालू आसा। आमचे AICCचे ऑब्जर्वर आयल्या। सो दीस मिटींग बेसिकली वॉज सिलेक्टींग द डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट फॉर डिस्ट्रिक्ट कुशावती। आता तुवें जो प्रश्न विचारलो तो प्रश्न त्या मिटिंगेकूय आयलो। आमचे कार्यकर्ते, आमचे ग्रासरूट वर्कर ऑल्सो हॅज दॅट एप्रिहेन्शन। सो आय हॅव टोल्ड हिम that we will have a proper meeting where our CLP leader will be there, our senior vice president, myself will come, and whatever question, whatever queries are there, we'll discuss. ओके, तुमचे एक्सपेक्टेशन कितें आहा की ओवरऑल जो तुमचो प्रोसेस आहा जो तुम्ही म्हणला दॅट इट विल गो इन अ फेवर ऑफ केतन भाटीकर टू जॉइन काँग्रेस? एक्सपेक्टेशन इज की ह्या फावट फोंडेच्या जनतेन डिसायड केला की BJPक ते घरा धाडटा। काँग्रेस पार्टी हांगा जिखतली। हांवें कालूय सांगलें बीजेपीक जर घरा धाडटले आसत जाल्यार तुमकां कितें हो आमचो राजेश वेरेकार खंय कमी पडटा? कोणें सांगलें राजेश वेरेकार कमी पडटा? मागीर तुम्ही राजेश वेरेकाराक नांव वयर कित्याक मुखार हाडिना? आता आयची मिटींग राजेश वेरेकाराच्याच अंडर जाल्या। संघटन सृजन राजेश वेरेकार म्हणटा तो आमचो प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो जनरल सेक्रेटरी। ही इज आवर लीडर ऑफ फोंडा आणि ही इज देयर। आय डोंट नो व्हाय अमित बाबू राजेश वेरेकर गेली 4 वर्सां काम करता सतत काँग्रेसी खातीर आणि आता तुम्ही लास्ट एंट्री येता त्याका तुम्ही भितर घालूंक सहज अशी घेता की तुम्ही भारतीय जनता पक्षाच्या जी नियम आसा तेंची तुम्ही पावलं दवरता। की BJP सुद्धा कितें जो कोण काम करता तांकां तशेंच दवरताले आणि एंट्री कोण मारता तांकां तिकीट अशी जाता काय कितें हांगा? भारतीय जनता पार्टीची नीती कितें आसा ती हांव नको आनी हांव तुका सांगपाक शकना। पूण त्या नितीचे धोरणाचेर चलता तुम्ही। काँग्रेस पार्टीचे तुका हांव एक सांगता की ह्या फावट तूं जर तर 2022तल्यान जर तर पळयत जाल्यार एक एफर्ट आमी घेतला की आमचे ग्रासरूट वर्कर, आमचे केडर हांकां प्रमोट करप आणि तांकां एट एवरी लेवल एवरी ऑपॉर्च्युनिटी थंय मेळटा। लोकल बॉडी आसूं कितें ते टू प्रमोट। तूं ZPचे इलेक्शन जर तर पळयत जाल्यार हांवें कितलेदां सांगलां की बारींग मे बी प्रॉबेबली 3-4 सिटां जर तूं काडत आउट ऑफ 36, रेस्ट ऑल यू सी वी हॅव गिवन टू आवर ग्रासरूट वर्कर, आवर केडर हू आर देयर विथ द पार्टी। सो काँग्रेस पार्टी म्हणटा ती एक डेमोक्रेटीक वे चलणारी पार्टी। हांगा डिसिजन जे जाता ते कलेक्टीव डिसिजन जाता। हांगा एकट्याचें म्हजें अशें डिसिजन हें आसना किंवा फाल्यां CLPचें डिसिजन अशें जायना। अल्टिमेटली वी फॉलो द प्रोसेस ऑफ कलेक्टीव डिस्कशन। फोंड्या सध्या पोटवेंचणुकेची धांवपळ चल्ल्या। मात दर खेपे प्रमाण ओंदूय काँग्रेस योग्य मनशाक तिकेट दिवपाक फाटीं पडटा काय? ज्येष्ठ काँग्रेस फुडारी राजेश वेरेकार सातत्यान फोंड्याक कार्य करीत आसा। मात दुसऱ्या पार्टीचो खापो फुडारी केतन भाटेकाराक तिकेट दिवपाच्या चर्चेक पत्रकारांनी पाटकराचेर प्रस्नाचो शिवर केलो। आता फोंड्या काँग्रेसी वतीन राजेशाक काय केतनाक तिकेट मेळटली हाचेर खवदळ पातळ्ळा।
आता फोंडेकार कोणाक घरा धाडटले कोणाक कौल दितले हें पळोवपाक सारकें आसा. रवी नायकाच्या निदाना उपरांत काँग्रेस फुडारी पोट वेंचणुके खातीर दोपरांक बाशिंग बांदून तयार आशिल्ली, पूण आयत्या वेळार दुसऱ्या पक्षांतल्यान हाडचो पडलो जाल्यार ही कसली तयारी? मात केतन भाटेकाराच्या एंट्रीच्या चर्चेक लागून फोंड्याक काँग्रेस कार्यकर्त्यां मदीं फूट पडटली काय पडची ना हाची कोण गॅरंटी दितलो? आमी डिफेक्टरांक पार्टीत केन्नाच घेवचे ना ही घोशणा काँग्रेसीची भाटीकारा कडेन पावताच फेल पडली वय. आयकात पाटकाराच्या डिफेक्टराचेर आनी टिकेटीचेर भाशण. हांव आजुनूय क्लियर सांगता की जे डिफेक्टर म्हळ्यार कोण, जो निवडून आयलो आनी जाणें पार्टी सोडून दुसरे कडेन मेजॉरिटीन थंय गेले, हें हांव न्ही तर आमचे हायस्ट लिडरशिपान सांगलां की डिफेक्टराक म्हणटी एंट्री ना. आतां रिगार्डिंग सम इंडिविज्युअल, सम पर्सन एस्पिरंट वॉन्ट्स टू जॉइन द पार्टी, कॅन एनीबडी स्टॉप? पूण हे एकाच न्यूजाचेर तुमचे पार्टी भितरूच सध्या कोवजळ चालू आहा फोंड्या भितर. पूण सध्या केतन भाटेकाराची एंट्री आसा. दुसरी पार्टीची कथा येता. हांवें तुका कितें सांगलां की काँग्रेस पार्टी भितर डेमोक्रेटीक वे आमी फंक्शन करता. आमची मिटींग जावनी न्ही रे, मिटींग मे बी ह्या 2 दिसांनी आमी वील हॅव अ मिटींग वील डिस्कस एंड देन आय विल ब्रीफ. केतन भाटेकाराची एंट्री आसा. केतन भाटेकाराची एंट्री आसा. तुका हांवें कितें सांगलें की काँग्रेस पार्टी वर्क्स इन अ डेमोक्रेटीक वे. तुका सांगलें की ताणें इंटेंशन दाखयलां ऑफ जॉइनिंग. वी विल डिस्कस विथ अवर ब्लॉक, अवर डिस्ट्रिक्ट इज देयर, अवर लीडर राजेश इज देयर, वील टेक पूण ताका तिकीट तुम्ही तिकीट तशी ठीक आहे बीजेपीन सांगली बरें, तिकीट अमित बाब. कोणा दी. न्हू, तुम्ही तिकीट डिक्लेअर केन्ना करपाचें आसा? म्हणजे ते सांगतले आनी तुमी आयकतले म्हणून रावल्या तुमी. Political strategy, ते political ठरयतले आनी तुमी strategy. ठरयतले. ना अमित बाब, कॅमेरार सांगपाक क्वेश्चन विचारपाक कारण आसा की तुवें रवी बाबाजी निधन जाल्ले पळय त्या दिसा दुसऱ्या दिसा स्टेटमेंट केल्लो की आमी केन्नाय तयार आसा म्हणून काँग्रेस फोंडा मागीर खंय तुमी आमी इलेक्शनाक. candidate तुका ना. आजूय आसा आमी इलेक्शन रेडी. पूण तुमचे कडेन candidate ना. ना 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 तू कशें यू कांट से दॅट. कॅन्डिडेट आसा तुमचे कडेन पूण तळ्यात मळ्यात आसा सध्या. काँग्रेस पार्टीन वी बिल्ड लिडर्स, वी बिल्ड लिडरशीप. हा फोंड्या तालुक्यानूच आमी कितले काँग्रेस पार्टीन कितले लिडर तयार केले. मुख्यमंत्री सुद्दां जावन गेलो. डोंट से दॅट काँग्रेस पार्टी डजंट हॅव कॅन्डिडेट. केन्ना डिक्लेअर करतले? डिक्लेअर केन्ना करतले? रायट टायमाचेर करया. मजगती डॉक्टर केतन भाटेकारान सोशल मिडिया वयल्यान 24 फेब्रुवारीक आपूण काँग्रेसीत प्रवेश करपाचो आसा अशी घोशणा केल्या. इतले सगळे आसून लेगीत भाटेकारान जाहीरूय केले. आता अमितान आयज कार्यकर्त्यांक फटयले काय पक्षान अमिताक फटयलो असो प्रस्न आता उपरासपाक लागला. गोमंतक टीव्ही खातीर एकनाथ खेडेकार.